Formulation of the scheme for the daily wages, grant of the temporary status to the scheme of the Government of Goa 2025. हातूंतल्यान those who are daily workers आशिल्ले, ओके, हे सगळे डेली वर्कर्स हांकां आमी टेम्पररी स्टेटस दिता, इन्क्लुडींग स्पेशली द क्लिनर, हेल्पर, लेबरर, गार्ड, वॉचमॅन, MTS, स्वीपर, सगळे इक्विवलंट स्टाफ जो डेली वेजीस इन द गव्हर्मेंट आणि गव्हर्मेंट ऑटोनॉमस कॉर्पोरेशन, गव्हर्मेंट बॉडीज किंवा इवन दो इन द म्युनिसिपालिटीज, या सगळ्या जाणांक ग्रॉस रिम्युनरेशन ऑफ द 21,800 प्लस द एम्प्लॉई EPF इज 1,950, एम्प्लॉई EPF 1,850, नेट पे तांकां एप्रॉक्सिमेटली 20,000 मेळटलो. LDC, क्लरिकल स्टाफ, ड्रायव्हर कम इलेक्ट्रिशियन, वायरमॅन, पंप ऑपरेटर, मशिनरीज, पेंटर, वेल्डर, ऑपरेटर्स, ह्या सगळ्या जाणांक 26,800 ग्रॉस रेम्युनरेशन, 1,950 एम्प्लॉयर and employee EPF 1,800. Gross salary will be the 2,500. हाजो आमी फ्रॉम द 1st of August तांकां हाजे बेनिफिट्स जो आहा हो सगळो मेळटलो, बट त्याच बरोबर तो नॅशनली मेळटलो. म्हणजे इन शॉर्ट जो 8 वर्सां एम्प्लॉय 7 वर्सां जेका कंप्लीट जाली ताका हे मेळटले, बट जेका 20 वर्सां कंप्लीट जाता ताका ऑलमोस्ट ही डबल सॅलरी मेळटली. म्हणजे ताका ह्या सॅलरीन मेळची ना, ताजी सॅलरी जी आसा इट इज ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज क्रॉस जातली. इट वील गो अप टू द 50,000 रुपीज. म्हणजे जेणे करून जेणी कंटिन्युअसली फाटली 20 वर्सां म्युनिसिपालिटीचो जर लेबर म्हणून काम केला आसत जाल्यार ताका तेजो मोबदलो मेळपाक जाय म्हणून आमच्या सरकारान घेतलेलें डिसिजन. हे डिसिजन जे आसा हे एप्रॉक्सिमेटली मोर देन 3,000 कामगार जी फाटली म्हणजे 20 वर्सां पासून 20 वर्सां पेक्षा चड काळ म्हटल्यार जाता जे डेली वेजीस म्हणून गव्हर्मेंटात आनी गव्हर्मेंटाच्या वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी काम करताले तांचेर अन्याय जातालो, तो रिजॉल्व करपाचें काम म्हज्या सरकारान केलें.